पोरसकडे पेडण्या काल परतून 31 रेंव काढपी व्हडयो पुलिसांनी ताब्यात घेतल्यो। कॅप्टन ऑफ पोर्टान ही कारवाय केली। हाच्या आदी अशेच तरेचे जोड कारवायेंत पुलिसांनी 26 व्हडी जप्त केल्ली। नोंदणी नाशिल्ल्यानच ही कारवाय जाली। मंगळारा पेडणे पुलिसांनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान घातिल्ले धाडीत तेरेखोल न्हंयेत रेंव काडपी 26 व्हडी ताब्यात घेतली। तेरेखोल न्हंयेत कांय जाण रेंव काडटात अशें पेट्रोलिंग करपी युनिटाक दिसून येयल्या उपरांत ही कारवाय केल्ली। काल धाड घालपाक आयले त्या वेळार भौतीक व्हडी उदका वयर काडून दवरिल्ली दिश्टी पडली। जप्त केल्ल्या व्हड्यांकय नंबर नात, तांचे नोंदीत तपासून पळयतले। आज परतून आमी जशें सांगलेल्या फाटीं आमी खरेंच कारवाई करतले। जे खरेंच हांगा इल्लीगल आसा जाल्यार पळोवपाक तशें कांय ना, कित्याक आमी आज आमची कॅप्टन ऑफ पोर्टाची बोट घेवन आयिल्ले आसा हांगर। जर उदकान जर भोंवत जाल्यार थंय आमकां बोटी गावूंक ना उदकान, तेन्ना आमी पळोवंक गेल्यार सगळे वयर काडलेले आसा। आतां वयर काडलेलो आसा ताका लागून आमी ह्या जाग्यार आतां 31 व्हडयो धरल्या, 31 व्हडयो धरल्या हांगर आतां। आनी त्या व्हडयांक कितल्या जाणांक नंबर आसा, रजिस्ट्रेशन पेपर आसा ते चॅक करपाक लागून आमी कारवाई केल्या। तो पर्यंत आमी आज ह्या पुलीस सांगले तांकां हँड ओवर करतले आनी ज्यांच्या कडेन कोणा कडेन पेपर आसा तेंच्यांनी दाखोवचे आनी बरोबर पोर्ट्स एक्टा प्रमाणे आमी कारवाई करून सोडटले। फाटले खेपे अशीच धाड घातिल्ली त्या वेळार ह्या प्रकरणात चौकशी जावची न्हय हे खातीर सरकाराचो दबाव आसा काय कितें ह्या प्रश्नाक जाप दितना डेप्युटी कॅप्टन प्रेमलाल शिरसेकारान अधिकाऱ्यांनी सरकारी दबावाची पर्वा करिनासतना चौकशी करपाक जाय अशी जाप दिल्ली। त्या उपरांत घातिल्ली ही दुसरी धाड। ही कॅप्टन ऑफ पोर्टच्या मार्फतच कारवाई जाल्या, कित्याक आमी अशेंच एक रुटीन इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ले। आमच्या हांगर बोट ना, पयरूच आमी बोट हांगर डिप्लॉय केल्या, तेन्ना कितल्यो अनरजिस्टर्ड व्हडयो आसा त्यो पळोवपाक गेल्ल्यो। तर आमी हांगर जर परस कडेन पावत जाल्यार आमकां 20 व्हडयो वयर काडलेल्यो गावल्या। ते आमकां ते डॉक्युमेंट चॅक करूंक जाय, कितल्यो अनरजिस्टर्ड आसा आनी कितल्यो रजिस्टर्ड आसा। तेच्या नंतर उदकानूय गावल्या आमकां एक 6 व्हडयो पळय आतां, तांकां नंबर बीन कांय ना, टोटल अनरजिस्टर्ड। जर कोणाचे रजिस्टर्ड आसा तेंच्यांनी पेपर बीन हाडचे। लायसन ना जाल्यार तेजेर कारवाई आसा, ते आमी आमच्या पोर्ट्स रुला प्रमाणे कारवाई करतले। लायसन ना जाल्यार थोडे हॉनेस्ट ऑफिसर आसा तांकां कारवाई करपाक जाय। खंय तरी सगळे कारवाई करिना अशेंच न्हू, खंय तरी कायदेशीर जाता इतले बेगीन जावंक जाय। गोवा 365 खातीर परसकडेच्यान संदीप कामुलकार।